23 मार्च 2019 ह्या दिसा जेन्ना म्हाका MG पक्षांच्यान हकालपट्टी केली, एक कारण तेजे पयलीं हांवें ढवळीकर ट्रस्ट हेजे बद्दल माहिती मागली, तेजे टोटल एसेट्स कितें ते सगळे फ्रॉम इनिशियल स्टेज टील टुडे. ते जातकीर दोन इन्सिडंट जातकीर म्हाका गोंयभरच्यान इतलो प्रतिसाद मेळपा लागलो की म्हाकाच दिसपा लागलें की हांव कोण तरी एक मोठो लिडर जालो म्हणून. एक्चुली इनफॅक्ट आय एम नॉट ए लिडर, पण ह्या लोकांनी गोंयचे सबंद जनतेक सगळ्या लेवलाच्या सगळ्या कम्युनिटीच्या म्हाका एक सिंपथी मेळ्ळी आनी लिडर जालो. हो बॅकग्रावंड घेवन तरेतरेच्यो कंप्लेनी येवपा लागल्यो आमचे कडेन की PWD कशे गोंयच्या जनतेक लुटले. श्रीकृष्णानी तशी एक कंप्लेंट फायल केल्ली आसा, तो डिटेल्स तेजे दितलो. पण आज जे म्हाजे कडेन काल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां तें 2018ची इफी 2018 इफी जाली, तातूंत वेरियस प्लेसीस फॉर एग्जाम्पल मॅग्नीस पॅलस, कला अकादमी, सुभाष श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, अशे सगळे त्यांचे एक्सटर्नल पेंटिंग आनी मेंटेनन्स आनी क्लिनिंग हेजी टोटल अमाउंट जाता 4,34,76,000. तातूंत हांवें दोनूच सामके सिलेक्ट करून 2-3 आयटम सिलेक्ट करून घेतल्या. तातूंत फ्लोरिंग ऑफ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हेजे क्लिनिंगाक 24,38,000 रुपया जाल्या. 2 क्लिनिंग, ओपनिंग सेरेमनी आनी क्लोजिंग सेरेमनी. तर टोटल कॉस्ट ते बांदपाकच 22 लाख रुपया खर्च जाल्या, पूण क्लिनिंगाक 24,38,000. दुसरेच कला अकादमीची फ्लोर क्लिनिंग 35,43,000. त्या शिवाय थोडे कडेन इंटरनल मेंटेनन्स आनी डेकोरेशन, रिपेअर ऑफ सम फर्निचर हेजे 1,61,49,000. ही कंप्लेंट मेळटकीर आमी म्हटल्याचेर स्टडी करूं जाय आनी लोकांक तेजे टोटल आमकां डिटेल्स कोणें हाडून दिल्या. ही सगळीं कॉन्ट्रॅक्टर जर पळयत जाल्यार शिवराम जसराम अशीं नांवां तेंची. आनी ही कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान दलाली घेणारो माणूस म्हणजे आसाराम. हेची सगळी डिटेल चवकशी करपाची आमी मागणी केल्या, कारण हो गोंयच्या जनतेचो पयसो असोच वचपा जायना. नागजर, फोंड्या मतदारसंघात नागजर म्हणून एक गांव आसा, वाडो आसा, थंय 70 लाखांची रिटेनिंग वॉल बांदल्या. बिलां पास जाल्या, सगळें पास जाल्या, पूण थंय वचत जाल्यार रिटेनिंग वॉल ना. अश्योच मडकय मतदारसंघात कितल्योश्योच रिटेनिंग वॉल बांदल्या म्हणून आसा, पण एक्झिस्टन्स थंय ना. म्हणून काल आमी बरो विचार करून तेजेर ठरयलें एक कंबायन सगळ्यो रिटेनिंग वॉल चोरयेक गेल्यो अशें म्हणून कंप्लेंट दिवपाची. कारण ते म्हणटाले कितें रिटेनिंग वॉल बांदली मोडली कितें म्हणटाले, बेस्ट पैकी चोरयेक गेल्यो. म्हाका एक मराठी सिनेमाची याद जाता की तातूंत बांयो बांदता महाराष्ट्रांत, आनी त्यो सगळ्यो बांयो चोरयेक वता. म्हणजे एकूय बांय बांदी नासतना तातूंत पयशे खाता कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीज.